कोरिंथकारांक पावलुचें पयलें पत्र. प्रस्तावना. नोमान आनी दिनवासनी. चॅप्टर 1. हांव पावलू, देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयल्लो आनी आमचो भाव सोस्थेनेस, कोरिंथांत आसलोले पवित्र सोबेक हें पत्र बरयतात. जीं कोण सगळे सुवातेर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवन ताका उलो मारतात, त्या सगळ्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक तुमकां देवान आपयल्यांत आनी तुमकां जेजू क्रिस्ताक एकवटावन पवित्र केल्यांत. हो जेजू क्रिस्त तांचो आनी आमचो सोमी. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती तुमकां फावो जावं. तुमचे पासत हांव म्हज्या देवाक सदांच दिनवासतां, कित्याक जेजू क्रिस्ता सोबें देवाची दयाळाय भोगूंक ताणें तुमकां फावो केलां. मुणगे ताच्या एकवटांत सगळ्या भांडारांची भरती देवा कडसून तुमकां मेळ्ळ्या. देवान तुमकां पूर्ण जाणवाय दिल्या आनी ती पूर्णतायेन उच्चारचें देणें फावो केलां. कित्याक क्रिस्ता विशीं दिल्ली गोवायकी तुमचे मोदें घट रिगल्या. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक तुमी रावतात. तो येसोर कसलोच वरगूण तुमकां उणो ना. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणे आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत थीर करून दवरतलो. देवान तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक एकवटोवंक आपयल्यांत आनी देव विस्वाशी. 1. फुटी आनी वायट देखी. कोरिंथांतले पवित्र सोबेंत फुटी. भावार्थ्यां मोदें मतभेद. भावां भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमचे लागीं प्रार्थून मागतां. तुमचें मोदें फुटी सोंपोवन एकमोटान तुमी उलोवचें. तुमी एका मोनाची आनी एका मोताची जावन तुमचें मोदें सोपून एकवट वसूं. तर म्हज्या भावां भयणीनो, तुमचें मोदें विवाद जातात म्हूण क्लोयेच्या लोकां कडसून म्हाका कळोन आयलां. हांव अशें सांगूंक सोदतां, तुमचे मदलो कोण कोण हांव पावलुचो, कोण कोण हांव आपोलोचो, कोण कोण हांव केफासाचो आनी कोण कोण हांव क्रिस्ताचो अशें म्हणटात. क्रिस्ताचे वांटे जाल्यात कितें? पावलूक तुमचे पासत खुस्सार मारलो कितें? पावलूच्या नांवान तुमकां पवित्र स्नान दिलां तर? क्रिस्पूस आनी गायूस हांचे भायर तुमचे मदल्या कोणाकूच हांवें पवित्र स्नान दिवंक ना म्हूण हांव देवाक आर्गां दितां. म्हणटच म्हज्या नांवान हांवें कोणाक पवित्र स्नान दिलां म्हूण कोणाच्यान म्हणूंक जायना. ना, हांवें सारकें सांगूंक ना. स्तेफानाच्या घोराब्याकूय हांवें पवित्र स्नान दिलां. हांचे भायर कोणाक दिलां जाल्यार हांव नकळो. खरी आनी खोटी जानवाय. क्रिस्तान म्हाका पवित्र स्नान दिवंक पाठोवंक ना, पूण शोभ वर्तमान परगटूंक धाडला. आनी तेंय जाल्यार सुंदर भाशा वापरून न्हय, ना तर क्रिस्ताच्या खुस्साक आनीक अर्थूच आसचो नासलो. खरेंच खुस्साचो निरोप म्हणल्यार इबाड जातात तांकां एक पिशेपण, पूण तारोन मेळटा तांकां म्हणजे आमकां तो निरोप देवाची शक्ती. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, तांच्या जाणणारांची जाणवाय पाड कोत्तलो आनी तांच्या बुदवंतांची बूद निरर्थी कोत्तलो. खंय पावले आतां तुजे विद्वान? खंय गेले तुजे पंडीत? ह्या कालयुगाचे विवाद करपी शास्त्री खंय आनीक उरले? ह्या संवसाराची जानवाय देवान पिशी करून सोडली न्हय? खरेंच म्हणल्यार संवसार आपलेच जानवायेन देवाक वळखूंक पावलो ना. हें देवाचे जानवायेचें निर्मण.
देखून आमी परगोट्टांव त्या निरोपाच्या पिशापणा वरवीं भावार्थ दोत्तोल्यांक तारण मेळचें म्हूण देवाची खोशी जाली. तो जुदेव लोक खुना मागता आनी ग्रीक लोक जाणवाय सोदता. पूण आमी परगोट्टांव तो खुसार मारलेलो क्रिस्त जुदेवांक भावार्थ धरूंक तो मोठी आडखोल आनी विदेशांक पिशेपण. पूण देवान आपयल्ल्यांक जुदेवांक तशें ग्रीकांक. तो देवाची शक्ती आनी देवाची जाणवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशांचे जाणवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची असोक्ताय दिसता तें मनशांचे शक्ती परस अदीक शक्तिवंत. भावां भयणीनो, तुमी देवान आपयल्लीं मनशां, तुमचीच गत कसली ती पळयात. मनशांचे नदरेन तुमचें मोदें व्हड शिकोवणाची चडशीं नात. पदवी आसलोलीं चड कांय नात आनी उंच कुलयेचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार पिशी म्हूण धरता तांकांच देवान विंचून काडल्यांत. आनी शक्तिवंतांक लोजेक घालूंक ज्या कोणाक संवसार असोक्त म्हूण लेखता तांकांच देवान विंचून काडल्यांत. तशेंच ज्या कोणाक संवसार हलको लोक कसलेंच मोल नासलेलो लोक म्हूण धरता तांकां मोल आसलेल्यांचो नाश करूंक देवान विंचल्यांत. हे परी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली वडवीक करूंक जायना. ताच्याच देण्यान तुमी जेजू क्रिस्ताच्या जिवान जियेतात. देवान अशें केलां ती ताचे भायर आनीक आमकां जाणवाय ना. ताच्याच एकवटांत देव आमकां आपणाक मानवलोली आनी आपलेच पवित्रायेन पवित्र कोत्ता आनी ताचेच वरवीं तो आमकां पूर्ण तारण दिता. देखून पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा त्या प्रमाणें कोणूय आपली वडवीक गायजोवंक सोदतात जाल्यार सर्वेस्परान आपणा खातीर केलां त्या पासत ताची वडवीक तांणी गायजोवंची. देवाचें उतर हें.